कांटे रस्तो केन्ना पुराय जातलो आनी वेळसाव पंचायतीच्या सामका रस्त्या कुशीक नुस्तें विकता ह्या दोन प्रस्नांचेर वेळसाव पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली। नुस्तें विकपी म्हणटा नुस्त्याचें मार्केट बांदून जाला, मात मार्केटान कोणूच गिरायक येना म्हण आमी रस्त्या देगेक बसून नुस्तें विकता। पंचायत ह्या प्रस्नाचेर आनी एक बसका घेवपाची आसात। RDXGOA खातीर वेळसावच्यान प्रसाद नाईक। आमी चड पडटाय तेन्ना आमी होलसेलां वयताय मारगांव आनी थिंग इंकिताय। आतां होलसेलूय बंद, रिटेलूय 10 जाली बंद, थिंग नुस्तें इंकोप ना। सो आतां आमी मागा बी वयताय तेन्ना ते आमगेले 9, 9:30 वयर येताय। तेन्ना आमी खूंय वचोन इंकतलीं, 1-2 पांटी 4 पांटी आसताय त्या खूंय वचोन इंकितलीं तें नुस्तें। कितें करपाचें तें नुस्तें घेवन खूंय तरी बसोन इंकूं जाय न्हू। ते म्हणटा हिंग बसप ना, हिंग मार्केटान भितर गिरायक येना, कोण लोक येना। आतां आमी थिंग मातशें रस्त्यार सायडीन बसताय, रस्त्या सायडीन कोणी फ्रेश नुस्तें म्हूण कोणूय तें घेवन वयता। 100 रुपयांचें 200 रुपया कोणूय तें फ्रेश म्हूण घेवन वयता, हिंग भितर कोण येना। तेणें सांगलें कितें तें डिसिजन घेतलें आनी तुमकां परत मिटींगे आपयतलें आनी कितें तें सांगता म्हूण सांगलें तुमकां। हय सद्या तुमी आतां नुस्तें विकतलीं? नुस्तें विकतलीं, हय नुस्तें विकतलीं। तें आमचें पोट न्हू, आमकां कसलें बिजनस ना। आमकां नुस्तें मेळटा जाल्यार आमगे दिसपट जाता, नाजाल्यार आमकां कांय बिजनस ना। आमकां कितें शेतां नाय, भाटां नाय आनी कसलें आमगे कामां कांय वचनाय गो बी। आमी फकत नुस्तें मारपाचें, 1-2 पांटी 4 पांटी मेळटा जाल्यार पासून आमी तें हाडून थिंग इंकिताय। तें तर आमकां थिंग इंकूं मेळना, खंय वचपाचें। आमगे गांवां इंकूं मेळना, आमी हिंगा खूंय लोकांगे गांवां भोंवपा तें म्हणटा तुमगे वेल्सां इंकूं दिनाय, थिंग इंकोप जायना तुमकां। उतोड्डा वयताय कोण बाटी तो वेर ना वयताय, खंय वचोन इंकपाचें। आमगे गांवां इंकूं मेळना, लोकां गांवां इंकूं या मेळोन भोंवपाचें इंकूंक सारकें न्हू। आमची गांवां नुस्तें मार आमकां इंकूं मेळना जाल्यार खंय वचोन इंकपाचें। म्हणटाय एक्सिडेंट खंय जाताय। पयलो बाजार वचो पंचायती हा थिंगा बाजार आहलोलो, थिंग नुस्तें इंकपाचो सगळो बाजार केलो आहलोलो आनी हितू इंकताले लोक बरें पयलें। म्हाका आतां 2.5 वर्सां जाली, पूण हांव जाणटें सांगता, हांव बेश्टें सांगना। कित्याक थिंग इंकल्यार नुस्त्या गिरायक जाता, हिंग इंकल्यार कोणाक गिरायक जायना। हे थिंग इंकताय तेंगेलें आमगे मान हाडलो नुस्त्याक आनी ती बाडी हाडटा आनी तीं जिंकतालीं। आतां मडगांव इंकूं मेळना, आमी इंकोप खंय? आमी इंकपा खंय? 10 जालीं आमगे बंद। 10 जाल म्हणटा आमगे नुस्तें इंकूं ना, आमी नुस्तें मान खंय इंकोप? आमगेले मनीस आहाय तर आमकां आडकूय घालताय। बिल्ला गेले थंय जाल्यार ते टायल्स घायले, आख्खे नुस्तें इंकीत थिंग टायल्स घाले, तें कोण इंचारता? आमी गोंयकार न्हू, एकलोय गोंयकार ना इंचारपाचो। हां आमी नुस्तें मारपा मरे। 10 जाल म्हणटा आमकां थिंग इंकपा रायट ना मडगांव। आमी इंग नाहलो न्ही, आतां थिंग इंक ना खंय वोन इंकपाचें? आम तेका सांगलोलें थिंग बस नाकाय मो आनी पुलिसेकूय आमी सांगलोलें मातशें तेजें एक्शन घेयाय म्हणून, बिकॉज इट इज अ एक्सिडंट प्रोन एरिया। बट समहाव ती बी फिशरमॅन्स एंड तेगे बिजनस ते लिटल फिश तें मेळ्ळें म्हणटरी ती खूंय रस्त्या सायडीन बसोन विकताय। Since our village is such, we cannot totally tell them not to sit also. And as a panchayat body, or as we don't, panchayat is not having any land to make them sit. And there is a fish market over here. They say no one comes to buy fish. So I'll call them again. I'll make them understand that from Zaina what are the problems. It is for their safety and safety of the people also. We are trying to put things right, but sometimes people don't understand. आयज डिस्कशन आहली ग्रामसभा, मेन ग्रामसभा एक आमचो सिनियर मोस्ट आमचो गांवचो मिस्टर मॅक्स डिसोजा तेणें एक एप्लिकेशन घायला की कांट्यान रोड 2003 पासून सगल्यो NOC दिल्याय आनी तो आज पासून तो रोड जालना। सो मुगे क्वेश्चन आहलें आज विचारपाक की बाबा पंचायता कडेन की तेणें तर 2003 तर सगल्यो NOC दिल्याय, तो लोकूय येयलोलो आनी त्यो NOC आमकां दाखय, पूण आज पंचायत सांगता की आमचे कडेन NOC नाय आनी आमकां NOC दिल नाय। ही वॉज अ प्रेजेंट देर।
जेन्ना आमी हांवें पर्सनली भोंवन ZP कडेन तशें पंचायता कडेन की हांवें हेचो NOC हाडले सुरेश गुप्ता स्टार्टींग सो दुसरो दामोदर कृष्णा नायक सो तेजी आनी मिस्टर जोकिंप्री ह्यो ज्यो NOC मेळ्ळे तेंचो आमी रोड ऑलरेडी केला आनी खंयचो रोड केला ह्यो NOC मेळ्ळे त्यो आमी पयले सुवातेर आमचो ZP आहलो बांतन वास तेणें इतले फंड्स देखून थोडो उरलो तेणें ताबडतोब तो फंड्स घालून तेणें तो रोड कोन्न दिलो पूण आज तें एप्लिकेशन पळय गेलां तेका आय गॉट शॉक टू सी म्हळ्यार तूं म्हणटा 2003 हें दिलें NOCs आहाय पंचायत सरपंच सांगता इशीच दिना हिंग म्हणटा ती कांय ना तेका फॉल्स सांगप गरज ना. This the files I don't know what to say that Kantem Road. Some of them are saying NOCs are given, but there are no NOCs with me in the file at least. Okay. So now they have the one landlord has promised to give NOC. So once he gives and all the landlords gives, I think we'll do the